काळजाच्याक आनी पातकी म्हणून वळखून घेतल्याक जाय जाय म्हणून कळीत आसून देवा विरोध वेतल्यांक संपूर्ण देव कितें करतलो. अंतस्करण केदाळा दारून जाता, आत्म्याचो आवाज आयकना आनी तो उपराटता आनी हेरांक दोसता आनी आपणाच्या जिवितांत बरेपण नासतना आपणाचो जीव होगडायता. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक आवय आनी एक ल्हान भुरगें एका काजाराक गेलीं खंय आनी काजाराक येताना चेडूं बरें करून धवो गावून घालून सोबीत आंजा बरी दिसोन आसलें खंय. त्या भुरग्यान विचारलें खंय, ल्हान भुरगें, मम्मी ते काल्याक धवे वस्तूर न्हेसोन आसा, धवे वस्तूर संतोषाचो संकेत, त्या देखून आज ताचें काजार जाता न्ही, त्या देखून मम्मी कितें सांगचें कळोवना, त्या देखून धवे वस्तूर घालां संतोश आज काजार जाता म्हणून. त्या दळा न्हवऱ्याक पळोवन म्हळें, ताणें कित्याक तो कोट घाला, काळो कोट म्हणून. ताका कितें सांगचें म्हूण कळोवना आवयक. आज बेजाराय कित्याक म्हळ्यार आसतना ताणें संपूर्ण कितें जाय जाय, वय संपूर्ण तरान व्हंकलेसो जाय जाय, आसतना ताणें गुलाम जाय जाय, आसतना आयक जाय. तशें ल्हान जोक तुमकां इल्लेशें इंट्रस्ट करूंक सोम्याच्या जेवणा विशयांत हांगासर आमकां बरयलां. वय आमी इजाया प्रवादीचो बूक पळयल्यार थंयसर सर्वेस्पोर थंयसर आरण्यांत पर्वतार एक बरें जेवण, पुश्टी जेवण तयार करतलो आपल्या पुताच्या लग्न उत्सवाक म्हण थंयसर बरयलां. आनी नव्या तेस्तामेंतांत आयल्यार आमी पळयता एफेसकारांक बरयल्लो बूक, सोमी जावन आसा होरेत आनी ही गरज माता जावन आसा होकोल. ह्या लग्न उत्सवाक आमकां सोमेस्तांक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण आमी पळयता. आनी तशेंच रेवलेशन उगडापण बुकांत पळयता चॅप्टर 19 वर्स 9 थंयसर पळयता शेळयेच्या जेवणाच्या उत्सवाक सगळ्यांक आपोवणें दिलां. आज ह्या आपोवण्या विशयांत आमी समजतना कसं जालें आपोवणें, आत्मीक बरयणार आत्मीक जिविता विशयांत समजल्लें म्हणटात. देवान आमकां ताचो आत्मो दितनाच ताच्या लग्न उत्सवाक आपयलां खंय आनी आमकां ताच्या पुताच्या एकवटांत पवित्र आनी कातावीन जावंक आमकां आपयलां म्हणून एफेसकारांक बरयल्लो बूक पयलेंच सांगता. चॅप्टर 1 वर्स 3 to 5 तुमी वाचल्यार सोम्या जेजूच्या एकवटांत आमकां सोमेस्तांक भाग्यवंतान कातावीन जावच्याक आपयलां म्हणून तो सांगता. आनी अशें आसतना ते 3 संगती हांगासर 4 संगती हांगासर ह्या वांजेलांत घडटात. पयली संगत जावन आसा देवान आपोवणें दिवचें, सोमेस्तांक ताच्या एकवटांत जियेवंक, ताच्या संतोशपणांत जियेवंक आपोवणें. सर्गी संतोश आसा म्हणून आमकां आत्मीक बरयणार सांगतात. मात्र न्ही सांपल सांगता सर्गीचें राज्य म्हळ्यार खावच्यान जेवच्यान आटापूण ना, मागार खंयच्यान आटापूण आसा, नीत, समाधान आनी पवित्रत्म दिता ती शांती. 3 संगती नीत. त्या देखून आयजाया चॅप्टर 64 वर्स 5 सांगता सोम्या आमचे प्रामाणीकपण आमचे नितीवंतपणूच मेळ्या वस्त्रां बरी म्हणून. कित्याक आमी प्रामाणीकपणान जियोंक ताव जाल्यार कापाटपण आसात भितर, म्हजो स्वार्थ आसात. त्या देखून पवित्रपणांत देवाच्या राज्यांत आमी रिगोवंक तयाराय करी जाय म्हणून आमकां सांगता. त्या देखून थंय खोटेय आसले, बरेंय आसले, सकट आसले, पूण एकलो मात्र वस्तूर न्हेसोन वतलो म्हळ्यार ही टूक दीस कॉवनेंटल रिलेशनशीप फॉर ग्रँटेड. देवान त्या केल्ल्या सोल्लो ताणें ससारायेक घेतलो आनी अशें देवाचो सोल्लो आमचे आत्म्या मदें आनी ताच्या पुता मदें ताच्या पुताच्या रक्तान खुर्साच्या रक्तान केल्लो तो सोल्लो आमी तिरस्कार करचो न्हय, ह्या ससारायेन घेवचो न्हय. त्या देखून पयल्या वाचपान आमी आयकता एजेकेल प्रवादी मुखांतर तो कितें करतलो, भ्रश्ट जाल्लें ताचें नांव तो उखलून धरतलो. पयलें जाल्यार दुसरें तो आमकां नितळ उदक शिंपटावन पवित्र करतलो, बरें करतलो, नितळ करतलो. ताच्या जेवणाक सर्गीच्या जेवणाक आमकां तोच तयार करतलो
म्हणून आमकां आमच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता. त्या देखून श्लोक आमी आयकलो, नितळ उदक तुमचेर शेणावन तुमकां हांव शुद्ध करतलो म्हणून देवान बसवणी दिवची आमी पळयता. आनी थंयसर कीर्तन 51 या 50 थोडे कडेन 50 या 51 अशें आसा. थंयसर कितले आपुरबेन आमकां सांगलां पळया, म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. हांगासर कीर्तनकार आपुरबेन आपलो गुन्यांव वळखून घेता देवा मुखार आनी म्हजे पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तेदवा पापयाक तुजो वांटो हांव दाखयतलो देवा आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सायबा म्हणून थंयसर आपुरबेन तो देवाक होगळशिता आनी म्हणटा, हांव पातकी, म्हाका तुजी गरज आसा, म्हाका नितळ कर म्हणून तो आपणाक वळखून घेवंक सांगता. त्या देखून एक आत्मो केदाळा देवाची काकुळटी खातीर उलो मारता आनी म्हाका नितळ जावची गरज आसा म्हणून वळखून घेता, ताका देव तिरस्कार करिना म्हणून हांगासर आमकां आयकोंक मेळटा आयच्या कीर्तनांत. तिरस्कार केदाळास देव करिना आनी त्या देखून थंयसर म्हणटा, तुका यज्ञ बलिदान आनी समाधान ना, मागीर कितें आसा, आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बल्यो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदान जावन आसा एकच कालतें काळीज, दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्पर तिरस्कार करिना. कितल्या आपुरबायेन आमकां देव सांगता. त्या देखून आविलाची सांतेरेज आपल्या इंटिरियर कॅसल म्हणल्या त्या बुकांत आत्म्याचो संबंध वर्णिता आनी 7वें मेळ जावन आसा स्पिरिच्युअल मॅरेज, आत्मीक लग्न देवा थंय एक आत्म्याचो म्हणून. आनी खंयसर देवा थंय आत्म्याचो लग्न जाता, ताचे उपरांत संपूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन जाता मनशाच्या जिवितांत. 2 संगती थंयसर घडटात. आत्म्याचो मोग आनी देवाचो मोग एकच जाता. म्हळ्यार मनशाचो मोग आनी देवाचो मोग एकच जाताना ताचे थंय खालतेपण, ताचे थंय बरेपण, ताचे थंय उदारमण आनी बरोवन येता आनी खतखत्या काळजान ताचे थंय कितें म्हणटा स्फूर्ती, एनर्जी भरता म्हणून थंयसर आमकां ती सांगता. आनी त्या देखून आमी पळयलां आमच्याच देशांत कोलकाताची मदर तेरेजा, मदर तेरेजा, तिच्या जिवितांत पळयलां. ती सदांच अडज वरां त्या देवाच्या हाजीरपणांत बसोवन त्या मोगांत बरोवन तिची सेवा फकत 2 या 3 घंटे मात्र ती न्हिदताली खंय, तरी पूर्ण भरपूर सकत एनर्जी तिका आसली, कारण तिका देवाच्या मोगान वेडो घाल्लो. आनी अशें आत्मीक संगती, आत्म्याच्या त्या मोगांत बरोल्लो मनीस, ह्या देवाच्या मोगांत बरोल्लो मनीस संपूर्णपणी देवाचिंत कृत्यां करता, देवाचिंत कृत्यां तो करता आनी संपूर्णपणी देवाच्या त्या नितीवंतपणांत, देवाच्या त्या समाधानांत एक जाता. त्या देखून जुवांच्या वंजेलांत चॅप्टर 15 वर्स 11 आमी आयकता, थंयसर म्हजो संतोश तुमचे दयासून तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक हांव तुमकां पयलेंच सांगता. कितें सांगता तो, तुमी म्हजे थंय रावा, तुमी म्हजे थंय रावा. 10 times in 16 verses. John chapter 15 1 to 17 he says 10 times abide in me. म्हजे थंय रावा, म्हजे थंय रावा. जशें दाखवाल फांटो दाखवाली थंय तशें तुमी म्हजे थंय रावा, हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. सो बऱ्या रितीन तो देवा थंय रावोवंक आमकां आपोवणें दिता, आपोवणें दिता. आनी आयच्या वंजेलांत त्या देखून देव कित्या ताका भायर घालता आनी थोड्यांक जिवेशी मारयता की म्हळ्यार पळया हांगासर 3 स्टेपां आसात. पयलें आपोवणें, थोड्यांनी तिरस्कार केले तांकां वचोंक नाका, ओके. थोडे फावटी फुरसत आसना, काम आसता, अर्जंट आसता, हुशार आसना, आमकां समजता, देवाक समजता. दुसरें थंयसर धरून आतां रेबेलियन म्हणटा आमी. रेबेलियन म्हळ्यार देवाच्या विरोधत्वेचें. कशें हांगासर पळयता आमी, तांणी तांच्या आपोवणें दिवंक आयिल्ल्या वोवळ्याक जिवेशी मारली. सेवकांक, रायाच्या सेवकांक धरलें, थोड्यांक मारलें, थोड्यांक जिवेशींत मारलें. पळया म्हळ्यार कितें, म्हाका त्या रायाक मेळोंक गुंतू नाका, म्हाका त्या रायाच्या जेवणाक वचोंक गुंतू नाका, तूं म्हाका आपोवंक कितें आयलाय म्हणून ताचेर राग काडलो. म्हळ्यार राया विरोधूच
गेल्ले बरी जालें आनी त्या देखून कोणें जिवेशी मारलें तांकां सैन्यादंड रायांनी जिवेशी मारयले तांचे गांव सगळे नाश करून घाले उलपावून घाले म्हणून आमी आयकता म्हळ्यार एबांडनींग द सोल आत्म्याक देव सांडता संपूर्ण सांडल्या मागीर आत्मो नाश जाता त्या देखून देव केदाळाच सांडिना खालत्या काळजाच्याक आनी पातकी म्हणून वळखोन घेतल्याक आपणाकच वळखोन घेतल्याक देव केदांच सांडिना पूण हांकारी गरवी देवा विरोध वेतेल्यांक संपूर्ण जाय जाय म्हणून कळीत आसून देवा विरोध वेतेल्यांक देव कितें करतलो देव सांडीचेत पडटा कित्याक कितलो मोग दिल्या रे कितलें बरें जेवण दिल्या रे ताका नाका त्या देखून इतली बरी मेन्यू देवान सांगली म्हजें जेवण तयार आसा पुष्टी जानवरां मारल्यांत सक्कडी आयतें आसा येया आतांच्या टायमार आमी मेन्यू दिता न्ही तशें जेवणाक मेन्यू घालें म्हळ्यार हांगासर आपुरबेन पुष्टी जानवरां मारल्यांत बरें बरें आसा पोर्क रिप्स कितें बीफ रोस्ट सक्कड आसा म्हटलें बरी हांगा देव मूक सांगता तांकां इतलें बरें जेवण आसा येया म्हणून जाल्यार ते रेडी नात आनी आखरेक थंयसर कितें जाता हेरांक वोवळीक येता रस्त्यार आसले आमी तशेंच करता काजाराक सैरी सड येवनात जाल्यार जेवण उरलें कितें करता आश्रमांक दुबळ्यांक दिता तशें पूण त्या वेळार सक्कड घरा घरा व्हरून दिवंक जायना कितें म्हळ्यार वोवोन व्हरचें आतांचे बरें गाडयेर गेले रप्प व्हरून दिवन आयले हांव तशें आश्रमांय नातल्लीं पिडेस्तांक घराच सांबाळटाले दुबळीं घरांत रावतालीं आनी तांच्या घरा व्हरून दिवचें कश्ट आसले त्या देखून तांकां सांपयता आनी कोण आयिल्लीं तांकां सगळ्यांक बरें जेवण देव न्हेसयता आनी कुर्पेन भरता त्या देखून कुर्पेच्या जिवनांत आखरेक कुर्पेच्या जिवनांत आमकां देवान आपोवणें दिलां कुर्पेच्या जिवनाक एक बरें कुर्पेचें जिवन आमी जिये जाय तर आमी सदांच विश्वासी जाय पयलें अविश्वासी जावन नजो देवा विरोध म्हज्याच आत्म्या विरोध हांवें वेचें न्हय हांगासर दारूण आतां कित्याक येता गे म्हळ्यार म्हजें कोशेड्द हांव कितें म्हणटा हांव दारूण करता त्या देखून जेजू म्हणटा तांचें काळीज दारूण जालां तांची मोत दाड्डेल्या त्या देखून ते आयकतात पूण तांकां समजना ते पळयतात पूण ते पारखूंक शकनात म्हणून जेजू सांगता कित्याक म्हळ्यार काळीज दारूण जालां अंतस्करण केदाळा दारूण जाता आत्म्याचो आवाज आयकना आनी तो उपराटता आनी हेरांक दोसता संवसारार आनी आपणाच्या जिवितांत बरेंपण नासतना आपणाचो जीव होगडायता अशें आमी जावचें न्हय देखून आपणाच्या जिवाक बरें मोल दिवंक शिकया पवित्र आत्मा आमकां दिला सा पौल सांगता कोरिंथकारांक बरोवन चॅप्टर 6 फर्स्ट पयलो बूक चॅप्टर 6 19-20 तुमी नेणांत गी तुमी देवाची मंदिरां म्हणून पवित्र आत्मा तुमचे थंय वस्ती करता म्हणून तुमी नेणांत गी म्हणून तो इसारता त्या देखून त्या पवित्र आत्मा आमकां दिला इन्विटेशन ऑलरेडी दिलां एकवटोवंक त्या देखून आमी पवित्रपणान जियोवंक त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जियोवंक प्रयत्न करया आमेन.